तर आमकां पयलीं उदक खूब नासतालें. न्हंयचे हाडले, बांयचे हाडले, देवळा कडले हाडले, पालीचे, खानाचे, आमची गोरवां आसली. तेन्ना भुरगीं बारीक बारीक आसली. तेन्ना म्हणजे उदकाचे खूब हाल काडले आमी. जाल्यार भुरगीं आमी दुखपाक बसले जाल्यार भुरग्यां हाडटा. कितें करतलीं आमी? अशें हाल काडले. आतां आमकां उदक बरें येता. खूब बरें येता उदक ह्या म्हयन्याक भितर. पावसाळ्यात आमी उदक दाळून खाल्ला. पहिले आम्ही खूप थकले असून वाटापासून तीन तीन चार चार आयताना वयल्यान हाडी काची उठून वाट्यापासून त्यांना गोरवां आसलेली आमची चडशीं ते गायक पाणी येतले हाडी न्हंयचे देवळा कडले बायचे न्हंयचे पालीचे आणि त्यांना ही भुरगीं बारीक न्हू भुरगीं काय होता अशी नाशिल्ली. तर आमकां कितलींशीं वर्सां पाणया पासून म्हणल्यार आमी वंचीत आसले. पाणी जाय तशें आमकां पुरवठा जायनासलें. पूण त्याच प्रमाणे टँकरीच्या द्वारे आमकां पाणी पुरवठा जातालें. पूण जी पायपलायन आहा ते पायपलायनीन आमकां जाय त्या पद्दतीन पाणी पुरवठा जायनासलें. आमचे तशेंच आतां दाबोस लायनीचे आमचे कितले तरी 9 कोटी खर्च करून आमचे दाबोस टू हिवऱ्यापर्यंत लायन घालून ती दाबोस लायन घालून तेचे पाण्याचें प्रमाण वाडयल्लें आसा. त्याच बरोबर ते प्रमाण वाडयल्ल्या कारणान राणे साहेबांच्या तेंच्या सहकार्यान तशेंच आमच्या बाबांच्या सहकार्यान आमकां बीन हांगासर तेंच्यान लायन खंय तरी ऑफिसरांक तेंच्यान खंय तरी कॉन्टेक्ट करून आमकां आमची लायन वाडोवन दिल्ली आसा.